मडगांवां वचत थंय कोयराच्यो राशी एके वटेन सोनसोडो गाजता आसतना आतां शारांतूय लोकांक कोयरान नाका शेवट केला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। एके वाटेन मडगांवां कोयराचो सोनसोडो लोकां खातीर मोठी समस्या थारता आसतना आतां मडगांव शहरांतूय कोयर साठपाक लागला। मडगांव पालिके फाटल्यान कोयराच्यो राशी वाडत आसा। ह्या कोयराचो लोकांक त्रास जावपाक लागला। दिसान दीस मडगांव शहराची भलायकी कोयराक लागून इबाडपाक लागल्या। डेंगू मलेरिया सारखे साथीचे रोग वाडत आसात। फाटली 29 वर्सां मडगांवचे प्रतिनिधित्व करपी दिगंबर कामत हांणी मडगांवा खातीर कितें केलें असो प्रश्न विवेक नायकान केलो। आज मडगांव बद्दल जर कितें उलयतलो जाल्यार अत्यंत सामकी दुर्भाग्याची खबर आसा। मडगांव बद्दल आमी बरें अशें कांयच उलोवपाक शकना। आमी इतले त्रासान अशे गुरफटलेले गेल्ले आसा। मडगांवकारा खातीर सद्या कोण वालीच उरूना। आनी आजकाल आमचे कडेन मडगांवचे बद्दल एक मडगांवचे आपूण कितें बरें करतलो हें ध्येय दवरून वचपी पूण एक लिडरूय दिश्टी पडना, नगरसेवकूय दिश्टी, हें आमचें कितें उडयता। एक्चुअली तो सकाळी फुडें जेन्ना कलेक्ट करता दनपार म्हटल्यार हांगच्यान तो वेवस्थीत जाग्यार वचून थंय हें करपाक आशिल्लो, पूण तशें जायना। हाजे हाजी दुर्गंधी जी पळय आसा ही सगळी बाकीचे सरावंडींग एरियांतले जे लोक आसा हांगा घेवची पडटा। थंय तुवें बारीक हें पळयलां आसतलें की आडसरां खावन ती सोंडां आनी कट्ट्यो ज्यो पळय आसा त्यो कट्ट्यो थंय उडोवपाचो एक नवो प्रकार सुरू जाला। हे पावसा दिसांनी त्या आडसराच्या हातून उदक जर भरत, हे डेंगू मलेरिया सारखे जे पळय आमगेली मच्छर तयार जाता ते पैदास करपाचो जागो जालो। शॉर्टेज ऑफ आयडियाज कशे भाशेन कितें हें करपाचें एड्रेस करपाचें तांकां आयडियाजाची शॉर्टेज आसा आनी त्या कारणाक लागून हे भाशेन हें सगळें मॅस जावन पडलां। फाटीं देखून हांगा जेन्ना बेलिंग चलतालें प्लास्टीक बेलिंग तेन्ना दोंगर जाल्ले ड्राय वेस्टाचे, पूण बेलिंग म्हणटा जायनाशिल्लें। इवन बेलिंग मशीन्स उगड्यार धरले आनी मशीन्स पेड्यो जाल्ले। आज हें पळय हांगा हास्क जावं नालाची मेटेरियल आहा तें हांगा उडयल्लें आहा आनी ते सायडीन दुसरी ड्राय वेस्ट उडयल्ले आहा। आनी हातून कितें जाता सांगपा म्हळ्यार जितले प्लेसीस म्युनिसिपालिटी आसा ते फक्त डंपिंगाकूय यूज करतात, पूण ट्रिटमेंट म्हणटा जायना। KTC बस स्टँडार सेम प्रॉब्लम, थंय डंप करून 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 मागीर उज लागपाक लागता। हांगाय मागीर उज लागतलो फाल्यां परत सांगूं जायना। सो एक कितें सुमार ट्रिटमेंट करता आनी कशें सुमार हँडल करता तें कांय कळना आमकां। इवन वेट वेस्ट आहा तो आज सालिगांवान काकोरा व्हरपा पडटा, पूण म्युनिसिपालिटीचेर सद्या ट्रिटमेंट जायना। आज पासून 1 किलो कंपोस्ट तयार जायना हें आमी सांगत आसा, पूण कोट्यांनी कोटी लोकांले टॅक्स सॅनिटेशन फीज घेतात, पूण कांयच करनासतना फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांक पोसपाक आनी दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पोसपाक जे सोंसऱ्यार आनी काकोरा वेट वेस्ट व्हरतात। गौरांग प्रभू मळकर्णे सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।